Somes la via moida, apnace bautizo moida, purzo anzo surizo, amzo devam cifandoida, somes la via moida, apnace bautizo moida. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन. आयचे मिसाचे भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या इनासियो आनी रोजा कुलासो हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता वान्स पीटर डायस आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवाक दिनवाचून ही भेट भेटयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आयज सोसायटी ऑफ सेंट विन्सेंट द पॉल ब्लेसेड फ्रेडरीक ओझाना हाच्या मानाक आयज दीस भेटयता. खरीत भाशेन मागुया हो जो वावर सेंट विन्सेंट द पॉल सोसायटींतल्यान सान जाता तो सगळ्या दुर्बळांक पावूंक आनी तो वावर करूंक मुखार सरल्यान तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज बावार्थाची दिवटी पेटयता जुलियाना कितेरिया सिक्वेरा आनी फामील आनी मॅक्सी सिक्वेरा आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. मागुया आमच्या सरकारा पासत आनीक रेल्वे मिनिस्ट्री पासत खरीत भाशेन जे आमच्या गोंयांक वायट पडटले ते निर्णय घेतले ते तांणी फाटीं काडूंक बो करून हो डबल ट्रॅकिंगाचो निर्णय तांणी फाटीं घेवंक तांचेर देवान फावो तितली जाणवाय तांकां दिवंक आमच्या सरकारा पासत आनी रेल्वे मिनिस्ट्री पासत खरीत भाशेन मागुया. पापाचे आनी भुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमचे देवापाची आनी आमचे सुमेस क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. आयज लुकासाच्या शिव वर्तमानांत जेजू रातभर मागणें कोत्ता आनी हें मागणें कोत्ता कोणाक विचून काडचो म्हजो आपोस जावपाक. इतले म्हाका सीस आहात डिसायपल्स आहात हांचे मदले कोणाक काडचे 12 जाणां कोणाक काडचे बापा लागीं जाता तो आख्खी रातभर मागणें कोत्ता आनीक दुसरे दिसाक हे आपोस विचून काडटा. तो जेजू कितलें मागणें करूंक पडलें हें विचून काडपाक आमकांय मागण्याची गरज. जितले आगोट वस्तू तितलें मागणें व्हडलें जावंक जाय. तितले सोंपे वस्तू मागणें उणें जावंक जाय. पूण मागणें आमकां चड गरजेचें जेजून मागणें केलें हें आमकां देण्या मिसांत मागुया. आनी हे मिसांत आमकां फावो तो फळ मेळच्या खातीर सुरवातीकूच फुड्यांत आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. असोच भाग्यो सदांच कुवाळ मरीक देवतान भोगता भाव भयणींनो सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूं. सुमिया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमिया काकूत कोर.
प्रार्थुया. देवा आमचे मोगाळ बापा, तुजे देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायली भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुजे मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दीस घाल. जेचेर आनी बाड दवरता देखून खरी स्वतंत्राय आनी सासना जिविताचें दायज आमकां फाव करून आमी मागता. आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवत चलयता सासनांच्या सासनाक. बागयोन पावलून कॉलस्करांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, जेजू क्रिस्ताक तुमचो सोमी कसो तुमी घेतला म्हणटच ताच्या एकवटांत जियेयात. तुमची पाळां ताचे भितर खोल खोल रिगोयात. ताचेर तुमचें जिवीत बांदात आनी तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमच्या भावार्थान ओदीक गोट रावात आनी एकदम दिनवाशी जायात. मनशाच्या पोलक्या शाणेपणान तुमकां फोसून कोणेच तुमकां आपल्या ताब्यान करिना जावंक चतूर रावात. असलें शाणेपण मनशाचे परंपरेचे आनी संवसाराच्या मूल तत्वां प्रमाणे जायत, पूण क्रिस्ता प्रमाणे न्हय, ताच्या मनशा सैमांत देवपणाची सगळी भरती आसा आनी हे ताचे भरतेन तुमी भागीदारां. सगळ्या पदव्यांचे आनी अधिकाऱ्यांचे तो मस्तक. ताचे सवें तुमची सुनोत जाल्या. ही सुनोत मनशाच्या हातान केल्ली न्हय, पूण तुमच्या पातक्या सैमाची पुरी हिरोवणी. क्रिस्ताची सुनोत म्हणल्यार ही. तुमकां पवित्र स्नानान मेळ्ळें तेन्ना तुमकां क्रिस्ता बरोबर निकी पिली आनी तेच बरोबर ताचे सवें तुमकां पुनर्जीवन केली. कित्याक ताका मरणांतलो पुनर्जीवन केलो त्या देवाच्या पदवेचेर तुमी बावार्थ दवरलो. तुमच्या अपराधांक लागून आनी सुनोत करूंक नासलोले कुडी पासत तुमी मेल्यांत, पूण आतां ताणें तुमकां ताचे बरोबर पुनर्जीवन केल्यान आनी सगळीं आमचीं पातकां बक्षिल्यांत. सुमर्ती प्रमाणे आमचेर आड आसले ते रिणाचें लेखपत्र ताणें काडून उडयलें आनी कुर्सार किळावून तें नाच केलें. आनी अशें पदव्यांक आनी अधिकाऱ्यांक ताणें हिरोयलीं आनी आपल्या जैताच्या परिवारांत व्हरून संवसारा मुखार तांकां दाखयलीं. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळीं म्हणुया, सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. देवा म्हज्या राजा, हांव तुजी व्हडवी गायता. सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी थांबोन नासतना तुज्या नांवांची स्तुती करता. जबाब सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सर्वेस्पोर कितलो कोणबालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट करून चोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाल. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळ्या आपल्या रोशनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. तुवें रोचलाय तें सगळें तुका दिनवासू सर्वेस्पोरा. तुजी भोक्ती
तुजें वर्णन करूं, तुज्या राजवटीची मोहिमा गाजोवन आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब: सोमेसांग सर्वेस्पोर कितलो बरो. उद्गाराक उबी रावया. सोमी म्हणटा, हांवें तुमकां विंचून काडल्यान. तुमी वेचे आनी फळां दिवची, तोखतात तसलीं फळां. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. जेजू मागणें करूंक एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें आख्खी रात सारली. उजवाडटूच ताणें शिसांक आपयले. तांतले 12 जाणांक विचून काडले आनी तांकां दोरदूत अशें नांवूय दिलें. ते सिमांव, ताका पेद्रू म्हूण ताणें नांव दवरलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब, जुआंव, फिलीप, बार्तोलोमेव, मातेव, तोमास, आल्फियाचो पूत जाकोब, उर्बेवूंत म्हणलो सिमांव, जाकोबाचो पूत जुदास, आनी घातकी उतरतलो तो जुदास इस्कारियोत. तांचे बराबर ते सकला जेजू एका मोळार रावलो आनी थंय ताचे शिसांचो व्हड जमो एकठांय जालो. आनी जुदेया, जेरुजाल्या, दोयऱ्या देगेच्यान, तीर आनी सिदोंतान ताचें उतर आयकूंक वो आपले पिडे रोगांतलो बरो जावंक आयिल्लो पुष्कळ लोक जमलो. आनी मेळे आत्मे त्रास दिताले तसलीं मनशां बरीं जावंक लागलीं. ताचे कडसून एक गूण भायर सरून ताका बरीं करतालो देखून सगळो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. जेजू फाल्यांच्या दिसाक शिसांतले आपोस विचून काडपाचो आसलो आनी हें करच्या आदींक आख्खी रातभर मागणें करता. कोणाक विचून काडचो तें बापा लागीं विचारता. आमी जाण आदल्या कोरारांत आमी एक नदर मारीन जाल्यार एलिजा प्रवादी आमकां दिश्टी पडटा. एलिजा प्रवादी ध्यान विचून काडलो किरीत भाशेन बाल देवाचें देवसां काबार करपाक आनी खरें देवाचें देवसां वाडोवपाक. आनी आमी जाणाव जेजेबेल राणेन खरें देवाच्या प्रवाद्यांक जिवीशी मारले आनी तेन्ना एलिजा पिडांत बांदू एक चॅलेंज मारता, पळया कोणाचो देव सारको तो पळया. दीसभर आमी देवाक भेटवणी करुया. अर्दो दीस तुमकां, अर्दो दीस आमकां. अर्दो दीस तांकां दिलो, बाल देवाच्या प्रवाद्यांक दिलो, आनी अर्दो दीस सांजे खऱ्या देवाच्या प्रवाद्यांक दिलो, एलिजाक दिलो. आनी भेटवणीन दवरली थंयसर. खरो देव जाल्यार तुमची भेटवणीन देव वतलो. सकाळ ते दनपार पासून मागतात आमची भेटवणी और सायबा, बाल देवाचे प्रवादी. कांयच जायना. एलिजा म्हणटा तुमचो देव न्हिदला.
हो टायम काबार जालो भयणांत बांद सांजेचो वेळ पावलो. एलिजा ते प्रवादी आमचे खरे देवाचो देवसांव करपाचो म्हणजे खरो देव म्हूण दाखोवपाचो कार्मेल दोंगरार जेरुजाल्याक. आनी थंयसर उलो मारलो देवाक, सायबा तूं खरो देव जाल्यार आमचें दान व्हर. एक पाट मारलो, 2 पाट मारलो, 3 पाट मारलो, दान व्हेलें. आनी तेन्ना भयणान बांदो म्हणल्या भाशेन एलिजा जिखलो. एलिजा जिखलो आनी जेजेबेल जशे प्रवाद्यांक आमच्या मारले ते भाशेन एलिजान तांचे प्रवाद्यांक जिवेशी मारले. आनी जेजेबेल ताचो जीव काडूंक सोदताली, राणी जीव काडूंक सोदताली. पळून गेलो. देवान सांगलें ताका तूं पळून वच. पूण आमी जाणां 3.5 वर्सां पावस पडूंक ना. 3.5 वर्सां लोक बाल देवाचें देवसां करतालो ते पासत 3.5 वर्सां पावस पडूंक ना. आतां एलिजा पावस मागता देवा लागीं. दोनी दोंपरांनी आपणाची तकली घालता आनी देवा लागीं मागता. एक पावटी मागलें, शेवकाक धाडटा भायल्यान, पळय पास आंदोलो जाल्यार. आंदूंक ना. दुसरे पाट धाडटा, दुसरे पाट मागता आनी दुसरे पाट पळोवंक धाडटा, पळय पास आंदोलो जाल्यार. आंदूंक ना. तिसरे पावट मागता, पावस धाड सायबा, आनी शेवकाक भायल्यान धाडटा, ना पास आंदूंक ना. हे भाशेन 7 पावटी मागता. 7 पावटी. जेन्ना 7 पावटी 7 पावटी मागलें, पास आंदोलो. पास आंदलो, पावस पडूंक लागलो. 7 पावटी पर्यंत. जितल्यो आगोट वस्तू तितलें चड आमी मागूंक जाय. आगोट वस्तू आमी म्हणटा हांव देवान आमकां दिवंक ना आनी कितें. माग, परतून माग. जेजू आख्खें रातभर मागणें केलें. एलिजान 7 पावटी मागलें. तर आमकांय मागणें आमी सोडूना जावपाक. देव सांगतलो आमकां थोडी दिना जाल्यार ती वस्त सांगतलो, कसो जाल्यार कळयतलो आमकां ती वस्त बरी वायट तें आमकां कळयतलो. मागता ती वस्त तुका बऱ्यो वायट तें कळयतलो. तर भयणान बांदो जेजून रातभर मागणें केलें आनी हे मागण्यान ताका सांगलें देवान, जुदास इस्करियोताकूय सोदून काड, जो आपोस तो जेचो घात घेवचो आसलो. हें देवान बापान सांगलें ताका. तर मागण्यांत आमकां गमता देवाक कितें आमी केल्लें जाय तें देवाक गमता. तर आमी मागणें सोडचें न्हय. जेजून रातभर मागणें केल्लें, जायतो वेळ मागणें कोत्तालो, सिसांक धाडटालो आनी मागणें कोत्तालो. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C24 पेज नंबर 38. C24.
म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जा म्हण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमचे बापा, जे कोरे भक्तीच्या शांतीची जोर, जे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिवचो कर. आनी पवित्र गुटान वांटो घेवन एका मनाचे आनी एका काळजाचे आमी जावंक निर्मी हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा, सर कडे आनी सत्याम तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलो, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सरींचो सगलो दलबार तुजी तर महिमा वाकांटा तांचे सांगाते आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, कोरोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमची सुमेस क्रिस्ताची कुडे रगत. आपली कुशेन कोश मोरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो म्हणलो. तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेश परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपले शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासली कोर्राचें रगत. पातकाचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतेलें. हें म्हजे उगडासा करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. तुझ्या पुरसांनी पुनर्जीवन पडा. ओरी तुवें आमकां सोडयली सोब्या. संवसाराच्या सर्व उंडारात आमची बापा, जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें तुका आमी तुका दिन वाचता. आनी जेच कडेन अर्गांव शितिल्ल्या आमा सुमेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर.
तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेकाय जाचेर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. खरीत भाशेन आयज जावन आमचो रेतीर सुरू जाता. सगळीं रेतीराक जी भाग घेतात आनी रेतीर जे दितात तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुतां, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या इजुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणाक दर बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक. आमेन. जेजून मागणें केलें आनी आमकांय देख दवरली आमी मागणें करपाक. बरो वेळ तेन्ना वाज येता जेम येता तोनूय सकाळचें बो करून आमी फ्रेश आसता आनी ह्या वेळार हो बरो वेळ आमी देवाक दिवपाक आनी आमचें मागणें सदांच चालू दवरपाक हें देणें मागून सगळें आमचे आपा म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, राज आमकां येवं, तुजी कशी तुजी सत्रांत जा, आमचो दिसपरो विराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची भात कापूस आनी आमकां दांडण्यात पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दयाकण जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां जुदार काकुतीन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर आकातांतली वाडटाय. कित्याक राजवटी पोती आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुमेश क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बार ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दीप आनी तूंच तिका एकोडान सांबाळ चलचेत राजवत चलयताय सासणांच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दी. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. हो जेजू द्या शेळी संवसाराचें पाप काडत. हे शेळीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयां खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
Jesu म्हाका तुजी गरज सुखे सोमनी सोशें उदक तुज्या दिव्या मोडीसलेचें योद्राक चलोन बरोबेचें तुज्या दिव्या प्रार्थना. सर्वेस्परा जिवे देवा, जे उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान जे बाळत्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुजे मोगाच्या पुताचें अमोलीक मास रगत घेवन हे बोवाडत्या देण्याचो आमी चड आनी चड फळ काडूं आनी सासनाक ताजे जिविताची भागीदारां जावंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ते शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार शेवटाक आमी गायन घेवया. F6 पेज नंबर 88. F6. आयज जावन आमचो रेथीर सुरू जाता. सांजेर 5:30 वाजता ते 8 वाजता. एकामेकाक सांगचें उगडास करचो आनी एकामेकाक घेवन बो करून तुमच्या घरच्यांक आनी भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक घेवन ह्या रेतीरान आमी सगळीं भाग घेवया. Jesus,